बिरेस्तारा म्हापसा बस स्टँडाचेर 41 वर्साचो मूळ नेपाळच्या नागरिकाची कूड सापडली। मरण आयिल्ल्या दादल्याची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडला। तशेंच म्हापसा पुलिसांनी ह्या घडणुकेची चौकशी सुरू केल्या। पळयात। शहरान आता एक हांगा कदंबा बस स्टँडाचेर एक नेपाळच्या भुरग्याची डेड बॉडी हांगा मेळ्ळी। तेजे मरणाचें कारण कळोंक ना, कित्याक आतां ताबडतोब हांगा 108 हांगा येवन ती बॉडी आतां व्हरता। पुलिसूय येयल्ले आनी तेंच्यांनी बॉडी एम्ब्युलन्सीन घातल्या। आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार फाटल्या फावटी हांगा 2-3 बॉडी अश्योच मेळ्ळ्यो म्हापशां। हांगा जवळ जवळ 20 ते 25 लोक डेली दारू पिवपाक ह्या कपड्याच्या दुकानाच्या लायनीन बसलेले असता। तेतून 2-3 बायलां असता। हे सारखे रेग्युलर जाल्लेले आसा आनी ताका लागून हेचेर खरें म्हटल्यार आमी वेळोवेळी आमी पुलिसेकूय सांगलां की हेचेर तुमी लक्ष दिवचें, कित्याक ह्या एक दिसा अशें घडटलें की हांगा खऱ्या अर्थान मर्डर जातली आनी मागीर पुलीस जागे जातले। ताका लागून म्हाजी विनंती आहा म्हापशा पुलीस डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी हे जे हांगा पिवंक बसता पळय, सकाळ सांज रातभर ते थंय आसता। जवळ जवळ 25 ते लोक आहा टीम, भितून 2-3 बायलां चेडवां आसा आनी बाकीचे ते डेली सकाळी फुडें फांतोड्यारूय ते पियेता आनी मागीर रातचे ते पियेता आनी ताका लागून हे तेंचें काम चालूच आसता। ताका लागून म्हाजी विनंती आसा की पुलीस डिपार्टमेंटाक की हेचेर तेंच्यांनी सारकें विजील रावन हेचेर लक्ष दिवचें आनी हे जे लोक डेली हांगा बसता आमच्या बाजारांत म्हणा जावं हांगा फाटल्या फावटी हांगा ते कैऱ्याचे हेतून ती डेड बॉडी मेळ्ळी। म्हणजे अशें डेड बॉडी हांगा चालू जाता। ही बस स्टँडाचेर हो नेपाळचो भुरगो हो डिझायनर म्हणून खंयच्या तरी कंपनीन तो कामाक आसा म्हाका सेक्युरिटी, आनी तेजी आतां हांगा कसो मेलो कितें मेलो हें आयज पर्यंत कळोंक ना। आतां हेच्या फुडें ते पोस्टमॉर्टम करतकच फायनल जातलें कितें कॉज ऑफ डेथ तेजें कितें आहा तें। तेन्ना म्हजी डिपार्टमेंटाक विनंती आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी ताबडतोब ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवचें आनी हे जे रेग्युलरली हांगा पिवंक बसता पळय तांकां खंय तरी तेंच्यांनी तेचो बंदोबस्त करचो। कितल्यांक घडला इन्सिडंट? हे साधारण म्हाका दिसता हाफ एन आवर जालें, 7:30 सुमार ही गोश्ट घडलेली आहा।